दीस बुधवार एप्रिलाची 30 तारीख 2025. पहिले वाचप धर्मदूताची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप अध्याय 5 वोळ 17 तावन 26 पर्यंत. तवळ श्रेष्ठ याजक आनी ताचे संगाती म्हणजे साधुसेव पक्षेचे सांदे धर्मदूतांचेर मोसरान भरले आनी तांकां शिक्षा दिवंक फुडें सरले. तांकां तांणी धर्न बंदेसाळ्यांत घालें. पूण ते राती सोम्याच्या एका दुतान बंदेसाळ्याचीं दारां उगडलीं आनी तांकां भायर काड अशें म्हळें, वसा आनी देवळांत उबे रावा आनी हे नवे जिणये विशांत लोकां लागीं उलया. इतलें आयकून दीस उजवाडचे आदीं ते देवळाक गेले आनी थंय शिकोवंक लागले. तितल्यार श्रेष्ठ याजक आनी ताचे पक्षेचे थंयसर येवन पावले. तांणी तक्षण सानेदीन सभा म्हणजे इस्रायेलाच्या मलगड्यांची जेराल सभा जमयली आनी धर्मदूतांक सभे हुजीर हाडूंक बंदेसाळाक जण धाडले. पूण शिपायांनी येवन बंदेसाळाचीं दारां उगडलेल्या वेळार धर्मदूत तांकां मेळ्ळे नात. देखून ते पाटीं धांवून वचून सांगूंक लागले, बंदेसाळेक बिगाची बंदोबस्त बी सारकी आसली आनी दारां मुखार पारेय उबे आशिल्ले आमी पळयलां. तरी पूण दारां उगडलेल्या वेळार भितर आमकां कोणूच मेळ्ळो ना. देवाळाचो मुक्तेसर आनी प्रधान याजक हें आयकून धर्मदूतांक कितें घडलें जावयेत म्हूण चिंतूंक पडलें. तितल्यार कोण एकल्यान भितर येवन सांगलें, पळया, तुमी बंदेंत घाल्ले ते मनीस आतां देवाळांत आसात आनी लोकांक शिकयतात. इतलें आयकून पाऱ्याचो सरदार शिपायांक घेवन थंय धांवलो आनी तांकां हाडून आयलो. पूण लोक आपणाक फातरायत म्हणल्या भियान तांणी तांचेर कांय जुलूम केलो ना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 34 2 तावन 3 4 तावन 5 6 तावन 7 आनी 8 तावन 9. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. सर्वेस्पराक हांव सदांच दीन वाचतलो. ताची वाकण स्तुती कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसतली. सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोश जावं. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. म्हजे सवे मेळोन सर्वेस्पराची कीर्त गाजया. एका ताळ्यान आमी सक्कट ताचें नांव हरसिया. सर्वेस्पराक हांव मेळोंक गेलो, तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर्व म्हज्या कश्टां अनवारांतले म्हाका ताणें निवारले. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताचेर दोळे लावन रावतले संतोश भरीत जातात. ताची मुखामळां लजेन कितेंच बावनात. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली आनी सगळ्या अनवरां आकातांतलो ताका निवारलो. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घाल सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता, सांबाळटा. साकून पळया, सर्वेस्पर कितलो सुवादीक गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस खरोच सुभागी. श्लोक. कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान ताका जाप दिली. उद्गार. आलेलुया, आलेलुया. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो. आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो, ताका सतमंतल्यांक सासणाचो जिवीत मेळच्याक. आलेलुया, आलेलुया. शुभ वार्ता. सांजुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 3 वोळ 16 तावन 21 पर्यंत. जेजू निकोदेमा लागीं म्हणालो, देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की
ताणें आपल्या एकाच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमंतला कोणाचोच नास जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. कित्याक देवान आपल्या पुताक संवसाराक धाडलो संवसाराची नीत करच्याक न्ही, बगार ताचे मरिफात संवसाराची सडवण जावच्याक. पुताक सतमंतल्याची नीत जायना, पूण जो कोण ताका सतमानिना ह्या कारणा पासत ताची नीत जावन गेल्या. ती नीत अशी जातली, उजवाड संवसारी आयलो खरें, पूण आपली कर्तुवां खोटी जाल्ल्यान मनशांनी उजवाडा प्रास काळो कसो सड मोग केलो. खोटेपण आदरतल्या मनशाक उजवाड म्हळ्यार जायना, आनी आपल्यो खोट्यो करण्यो दिश्टी पडनाये म्हणून तो उजवाडा सरशी येना. पूण स्वताचे वाटेन चलता तो मनीस देवाक मानता, तेंच आपणें केलां म्हणून परगट जावचे खातीर उजवाडा सरशी येता. देवाचें उतर हें: वाखणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. खाली जेजूचेर पातयेणी दवरले वरवीं आमकां बचावी जोडी येतकी. जेजूचेर पातयेवन पातयेणेचें जिवीत जियोंक फाटीं फुडें केल्यार बचावी लाभता गी. आमी पातयेचे आनी ताचे सोबे आमची जिणी पातयेणेची जायचे. जेजूचेर आमचे पातयेणेचे रुजवात जावन पातक पयस करन पेल्या थंय जेजूक पळोवचे बरे मनीस जायचे. जर दिसान दीस म्हाका देवसराच्या बुलोवण्याक हांव समर्पितां, तर जेजूचेर हांव पातयेतां म्हणून कोण सांगत? म्हजो पेलो ताच्या गरजेन म्हजे लागीं येताना ताचे थंय दयाळ जायनातल्यार हांव जेजूचेर पातयेतां तें कोण लेखीत? देखून जेजूक सतमंता आनी जियेता तो मात्र सासणीक जिवीत जोडूंक पावता. बापान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. ताका सतमनलेल्या कोणेंच नास जायना जावच्याक, बगार सासणीक जिवीत मेळच्याक. आमी कोणी नास जावंक आशेना, बगार सासणीक जिविताक लालेता. जेजूचेर आमचो भरवोसो आमकां सासणीक जिवीत लाभयता. देखून पातकी जिणेक पाट करून सोम्या तें जियेवया.